शिरगांवची लयराई जात्रा ही फक्त गोंयापुरती फामाद न्हय तर गोंयाभायरूय ही जात्रा फामाद आसा। जात्रे निमतान हजारांनी भाविक देवीचें दर्शन घेवपाक शिरगांवांत हजेरी लायता। जात्रा आनी उपरांत 4 दीस चलपी कौल उत्सव म्हळ्यार शिरगांवकारां खातीर एक दबाज्याचोच सण। घरादारां माटवांत लायटीच्या सजावटेंत सोंपतात। जात्रे निमतान देवळाक केल्ल्या लायटीच्या सजावटेन देवळाच्या सोबीतकायेंत तर आनीकय भर घाल्ली। शिरगांवच्या जात्रेचें खासा आकर्शण म्हळ्यार हांगसर जावपी होमखण उत्सव। ह्या जात्रे निमतान दोन भक्तगण उपास तपास करून देवीची भक्ती करतात। हे भक्तगण जात्रे दिसा फांतोडेर ह्या होमखणांतल्यान धांवतात। होमखण पळोवपाक खासा गोंयभरचे तशेंच गोंया भायले भावीक खासा शिरगांवांत येतात। हजारांनी दोन भक्तगण होमखणांतल्यान धांवतात। दोन भक्तगणां मदीं फक्त दादलेच न्हय तर बायलांय दोन भक्तगण असतात। कोरोना महामारीक लागून फाटलीं 2 वर्सां जात्रा मर्यादीत स्वरुपांत जाल्ली। लोकांक वांटो घेवपाक मेळूं नाशिल्लो। ताका लागून अंदूच्या वर्साक भाविकांची उमेद आनी हजेरी व्हड संख्येन पळोवपाक मेळ्ळी। ह्या जात्रेक व्हड प्रमाणांत फेरी भरता। देवीचें आवडटें फूल म्हळ्यार मोगरेचे कळे अशें भाविकांचें मानप आसा। ह्या जात्रेक सायबिणीक कळ्यांनी सजयतात। कळस रुपी आई मोगरे कळ्यांनी आबोलेच्या झेल्यांनी नडटा। दोणांच्या गळ्यांतूय मोगरेच्या कळ्यांच्यो तशेंच चाफ्यांच्यो माळ्यो घातिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा। होमखणांत वयच्या पयलीं दोन भक्तगण देवळांत बेतां घेवन नाचतात। गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक तशेंच हेर राज्यांतल्यान लोक ह्या जात्रे निमतान खासा देवीचें दर्शन घेता। कौलाकय गर्दी आसता। निमण्या दिसा देवी मंदिरांत वता तो खीण पळोवपाक तर भावीक उपाट संख्येन हजेरी लायता। ही गोंयांतली सगळ्यांत व्हड जात्रा आसा।